जाल्यार हो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट म्हणून तुम्ही कसो बरोवन दिल्या? त्यांच्यानी त्यांना मानलेले की हो ग्रीनफील्ड नो ब्राउन फील्ड आणि ग्रीनफील्ड ब्राउन फ्री रियल इस्टेट बिझनेसान येता सेक्टरान, सो हांगासर येवंक फावनासलो म्हणून त्यांच्यानी मानलेले ते स्टेजीचेर. तशेंच आनी एक प्रश्नान तेणी मानलेले की ही वेदांता कंपनी थंयसर रिसोर्सीस ना म्हणून 10 वर्सां भितर ती मायन वरबडोवन बंदूय करूं शकता हे मानलेले तेंच्यांनी. पण मिनिट्सान नो म्हणून बरयल्ले आसा की 10 मिनटाचोच फक्त टायम दिल्लो स्पिकराक. 10 मिनटाचो टायम खंयसरूच ना. ताका रिस्ट्रिक्शन तुम्ही घालूंकच शकना. जास्तीत जास्त तेणी उलोवपाक जाय. आता सबंद 620 पानांचो जर तो EI आसा जाय तर म्हाज्या सारकेल्याक 1 वराचा पेक्षा जास्त टायम जाय 620 पानांचेर उलोवपा खातीर. जाल्यार मागीर आमकां बी कायदेशीर दृश्ट्यान वयचें पडटलें. आनी कायदेशीर दृश्ट्या म्हटल्यानंतर आमकां स्वाभाविकपणे खंयचे तरी कोर्ट धरचे पडटले. जे संबंधीत कोर्ट आसा जे परत तांकां सांगतले की तुमी पब्लीक हेरींग परत घेया. पब्लीक हेरींग परत घेया म्हणून ताका ग्रावंड आसात. तुम्ही पयलीं म्हणजे जे डिस्टन्स आसा त्या डिस्टन्साचो कायदो मोडून उडयल्यात.